शेनवारा 20 तारखेक जिल्लो पंचायत वेंचणूक जाल्ली। 2020 वर्साच्या तुळेंत अंदू वर्सा चड मतदान जाल्लें। पुराय गोंयांत जिल्लो पंचायत वेंचणुके खातीर अंदू वर्सा 70.81% मतदान जाल्लें। सोमारा जिल्लो पंचायत वेंचणुकेचो निकाल जाहीर जालो। उत्तर गोंयांत भाजपाची आतांमेरेन 16 परस चड सिटां आयल्यात। आरजीपीचे 1 सीट आयला जाल्यार काँग्रेसीची 3 सिटां आयल्यात। मात आपान उत्तर गोंयांत खातें उक्तें करूंक नाशिल्ल्यान तांकां पयलींच हार खावची पडली। शिवोले, कलंगूट, सुकूर, रईश मंगूश, ताळगांव, चिमला, खोर्ले, लाटंबारसे, कारापूर सरवण, मये, होंडा, केरी, नगरगांव, धारगळ, पेन्ना दे फ्रांस, ताळगांव, पाळी ह्या मतदारसंघांतल्यान भाजपाचे उमेदवार वेंचून आयले। हलदोणा, सिरसाय आनी हंजूण मतदारसंघांतल्यान काँग्रेसीक जैत मेळ्ळें। तशेंच अपक्ष म्हूण 2 उमेदवार वेंचून आयल्यात। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।